आम्ही रावताय लिफ्टी रावताय आम्ही आता लिफ्ट पोतून गेल्या नरे आणू लेट झाली मातशी आता रावताय आम्ही लिफ्टी हाय फ्रेंड्स कैसा है टीम में बॉय आई गन्नो कैसे चल गो बॉय के आई प्रिंसेस जानो दीदी and दीदी स्कूल स्कूल gone and where is dada gone दादा ऑफिस office मगी मेटा बाय हाय ग्रेस फॅमिली केशांय तुम्ही सगळीं समजता तुम सगळीं बोर आहाय म्हूण आनी आमी बी बोर आहाय सो तुम आलिया मेळ आसतली ऑलरेडी अनायरा गेला स्कूल आनी एशली गेला कामा सो एज युजल हांव येयला मुगेले किचनाक मुगे कुकींग करपाक अलिया व्लॉग चोयता तेका होकोत गोवा व्लॉग्स जाय एवरी टायम ते टी व्ही पळयता मामा गोवा व्लॉग्स लाय सो ते सारके गोवा इतुले मिस कोता आनी रावताय आमी केद्दो डिसेंबर येतली आनी आमी गोंय येतली ओके सो आतां हांव येयलोलें किचना आनी आयज हांव कोता क्रेप्सांची रेसिपी ओके सिंपल इजी आनी यू नो चड इनग्रिडियंट्स आनी चड लाँग प्रोसेस ना ओके आयज हांव कोता क्रेप शेक ओके कोणा टायम आसना न्हू लायक एश कोन्न भुरग्यां बरें बी लायक यू नो टायमू आसना न्हू सो हांव तुमकां दाखयतां मुगेली रेसिपीज आनी आयज चिंतिलां न्हू हांव तुमकां मुगे व्लॉग्सां लायक नॉट एवरी डे लायक हांव व्लॉग्स घातलें हांव जें रांदिता न्हू सिंपल एंड इजी एंड डिलिशियस रेसिपीज तुमकां हांव दाखयतलें ओके मुगे व्लॉग्सां आय होप की तुमकां लायक जातोलें आनी कमेंटां सांगाय म्हाका ओके तुमकां तेश कोन्न जाय जाल्यार लायक मुगेले सिरीज घातो हांव लायक रेसिपीज सिंपल एंड इजी रेसिपीज ओके एंड हांव अंडरस्टँड जाता लायक यू नो मुगलीं भुरगीं आहाय आनी म्हाका यू नो केन्ना टायम आसना लायक रांदपाक फास्ट करूंक पडटा सो इजी रेसिपीज हांव तुमकोडे शेअर कोतोलें मुगे व्लॉग्साक ओके रेसिपी कोतो हांव क्रेप शेक इन अ इजी वे चड लाँग प्रोसेस ना इजी रेसिपी ओके सो चल स्टार्ट करुया आतां करपाक क्रेप शेक आनी रोखडो टायम जातलो अनायरागेसो स्कूलसो येवपाचो सो चल स्टार्ट करुया आनी जायत जाण न्हू म्हाका व्लॉग्सांक कमेंट कोताय की म्हाका ही रेसिपी दाखय तुवें कित कोन्न केल्या लायक हांवें दाल केलोली सो दाल यू नो रेसिपी दाखय म्हूण सो हांव तुमगेलें थिंगा नांव मेन्शन कोतोलें आनी हांव ती रेसिपी कोतोलें ओके इन माय व्लॉग्स सो इफ तुमकोडे लायक कितें आहा लायक म्हाका रेसिपी तुमकां कोण दाखोवपा जाय जाल्यार म्हाका कमेंटां घालाय की यू नो तुमकां ही रेसिपी चोवपा जाय हांवें केलोली सो म्हाका कमेंटां घालाय आनी हांव ती ट्राय कोतोलें नेक्स्ट व्लॉगान रेसिपी करपाक फॉर शुअर ओके सो चल स्टार्ट करुया आमगेली क्रेप शेक रेसिपी इजी एंड सिंपल वे बट तेच्या पयलें कोण आमकां आजून सबस्क्रायब केलो ना आमगे यूट्यूब चॅनल जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय हिंग सकयल बरयलो आहा सबस्क्रायब ते बटनाचेर क्लिक कराय आनी बेल बटन तेजेरूय क्लिक कराय नेक्स्ट टायम आमगे व्लॉग येताय जाल्यार तुमकां यू नो नोटिफिकेशन येतलें की आमगे व्लॉग येयल म्हूण न्यू व्लॉग ओके सो प्लीज सबस्क्रायब आवर चॅनल आनी कोण आमकां सबस्क्रायब केलें थँक्यू वेरी मच 2 minutes later. आनी येचोय हांवें क्रेब्स बऱ्यो वॉश केल्यो क्लीन केले ते हांवें आनी हांवें अशें करून ओद कट केले त्यो येचोय आनी तांकां मीठ लायलां आनी हांव आतां ओतोडो वगत बंद करून दवरतलें आनी आतां हांव करपा वयतां शेक मसाला ओके सो चल दाखयता तुमकां हेंचोय हांवें पॅन घेयलां तितून घालता हांव थोडीशी ऑयल आतां हांव घालतां हेचे 5 गार्लिक अशें करून कट केले जिंजर आनी 1 ऑनियन सो हांव तो बरो भाजपासून दवरया चडूय न्हू मातशें अशें करून सॉफ्ट जाय दी
होचोय पियाव भाजलो आनी आतां हांव घाता हितून कोकोनट आनी कोकोनट बरो ब्रावन जायली बरो भाजपा जाय तो ओके बरो ब्रावन जावपा आनी मातशें बरो भाजिता फ्राय कोता आनी होचोय बरो भाजला पियाव आनी कोकोनट आतां हांव हितून घातले हेचोय गरम मसाला 2 टेबलस्पून घेयले ओके तुमगेले टेस्टा प्रमाणे घेयाय 1 मिनट एश को भाजतलें चड गोत न्हू बेस्ट एश को बस 1 मिनट मिक्सर ग्राइंडरान घासनू पयलें उगडास तुराय हें मातशें लिवपा ओके हो मसाला बरो थोंड जाय दी मातशें आनी मागीरूच ग्राइंड कोराय सो होचोय मुगे मसाला लिवलो ओके सगलें आनी आतां हांव तेचो मिक्सरान घातां हांवें चिलीज घायलो नाय कित्याक मसाला स्पायसी मुगेलो गरम मसाला तुमकां जायो जाल्यार हितूनूच जेदो तूं मसाला फ्राय कोता न्हू हें सगलें मिक्सचर तेदो घालूं जाता एज पर योर स्पायस ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट जेदो ती ग्रेवी आसतली तेदोणाय चिलीज कट करून उडोवपा जाताय करींक ओके सो आतां हांव ग्राइंड कोता आतां हांव हितून घातां थोडेंशें उदक थोडें घान ग्राइंड कोराय सुपको एक बारा चड उदक घायना काय ओके थोडें घान ग्राइंड करपाचो बरो बारीक पेस्ट करूं जाता ना जाल्यार तुमकां मातशें कोस तेश कोन्न जावं मातशें मोटो जाल्यार तेशी कोन्न करपा जाता ओके सो चल ग्राइंड करुया होचोय जाल मुगेलो ग्राइंड कोन्न पेस्ट रेडी होचोय बरो जाला आतां फोंड मारया पियाव आनी टोमाटांचे ओके सो हेंचो हांवें सगळें कटींग करून दवरला हांवें घेयले 2 ऑनियन 1 टोमॅटो कोथमीर घेयलाय थोडीशी आनी कढीपत्ता आनी रेड चिली ओके तुम जाय जाल्यार सुबेज घेयाय आनी कढीपत्ता बगोर मुगे हुंयची रेसिपी स्टार्ट जायना ओके सो कढीपत्ता घेयलें आनी होचोय ग्राइंड केलोलो मसाला सो चल आतां स्टार्ट करुया आमगेलें क्रॅब शेक शेक इन अ इजी एंड सिंपल एंड डिलिशियस वे ओके चल स्टार्ट करुया हेचोय घेयलें पॅन तितून घाता हांव ऑयल सगळे इंग्रेडियंट्स हांव डिस्क्रिप्शना मेन्शन कोतोलें तेल बरें ताप दी आनी आतां हांव घाता हेचो कढीपत्ता ती चिली घायल्या तुमकां जाय सुबेज घालाय ओके आनी आतां हांव घाता ऑनियन 2 ऑनियन बरें भाजी दी सॉफ्ट जावपा जाय ओके सो होचो एक कांदो भाजलो आनी आतां हांव घाता हेचे टोमॅटोज सॉरी 1 टोमॅटो घेयला ओके आनी हांव घेता ओद कोथमीर भाजी तेदा न्हू तेजो टेस्ट बरो येता सो हांवें ओद लास्टा दवरल्या आनी ओद हांवें चोयांत घायल्या फोंड मात तेदोना सो बरें भाजदी फोंड हितू हांव घाता थोडेंशें सॉल्ट
सॉल्ट घायल्यान बरें बेगीन जाता कूक आनी बरें सॉफ्ट जाता. सो बरें सॉफ्ट जाय दी टोमॅटोज. हेचो ऑनियन टोमॅटो बरो भाजलो आनी आतां हांव घालता हेचो ह्यो क्रॅब्स हांवें सॉल्टान घालून त्यो बऱ्यो मिक्स करता आनी एक 5 मिनट बरें कूक जावपाक जाता. ओन्ली 5 मिनट्स. हेचो मिक्स केल्यो एक 5 मिनट स्लो गॅसीचेर बंद करून दवरता. हेचो जाल्यो 5 मिनट आनी हांवें ओपन केलें. ओके सो क्रॅब एश कोन्न बऱ्यो मातशें कूक जाताय आनी ते ज्यूस सोडटाय. क्रॅबाचो बरें उदक सुटता आनी मागीर आनी तितलो टेस्ट येता. ओके सो आतां हांव घालता हाचो पेस्ट केलो तो. थोडेंशें हितून मसाला उदक घालता. हेचो ते मसाला उदक घालता. मिक्स करुया. सो हेचो हांवें क्रॅब मिक्स केल्यो. ओके आनी ग्रेवी तुमकां तुमकां लेस ग्रेवी जायी लायक सुक्का क्रॅबा भाशेन जाल्यार थोडीशी घाले उदक चड घायनाकाय. बट म्हाका मातशें ग्रेवी जायी सो हांव आनी थोडेंशें उदक एड करता. बस इतलें आनी मिक्स करता. एक फाटी कॅमेरा आहा सो मातशें त्रास जाताय. मुगे स्टँड म्हाका मेळना हूंय आहा तें शूट करपा विडियो. ओके सो मिक्स केलें. आतां सॉल्ट चॅक कराय तुमकां सॉल्ट जाय जाल्यार बिकॉज क्रॅब हांवें ऑलरेडी सॉल्ट घायल्लें. येस म्हाका सॉल्ट जाय सो हांव थोडेशें सॉल्ट घालता. हिंगा एज पर युअर टेस्ट घालाय सॉल्ट. ओके मिक्स करता आनी बंद करून दवरता अंटील ते कूक जावपासून. ओके मोद मोदें चॅक कराय कूक जाला ओ जालना तें. हेचो बऱ्यो जाल्यो क्रॅब. आतां हांव एक 2 मिनट मातशें ओपन करून दवरतलें. ग्रेवी आनी मातशें थीक जावपाक. आतां हांव घालता हेचो कोथमीर हांवें कट करून दवरलो ती ओद मिक्स करता आनी एक 2 मिनट अशी ओपन दवरता ग्रेवी मातशें थीक जावपाक. हिंगा सॉल्ट बी चॅक कराय. ओके आनी चोय जाल मुगेली क्रॅब शेक शेक इजी वे. आनी म्हाका हेचो मातशें ग्रेवी दवरल्या. तुमकां जायी जाल्यार आनी मातशें वगत दवरूं जाता मातशें थीक जावपाक. बट म्हाका मातशें ग्रेवी जायी सो हांव आतां बंद करता गॅस. आनी ही चोय जाल मुगेली रेडी क्रॅब शेक शेक. चोय काय बरें जाल ती यम्मी टेस्ट घेवन चोयला हांवें बेस्ट लागता. आनी ग्रेवी चोय तुमकां आनी सुबेज ग्रेवी जायी जाल्यार उदक घातलें थोडेंशें एक्स्ट्रा उडोय. आनी हेज्या लेस ग्रेवी जाय सारकें सुक्का जाल्यार आनी वगत मातशें कूक जावपा दवराय. ओके तें ड्राय जावपासून ग्रेवी आनी वास बरो सुटला यम्मी सारको. तुमकां तरी ही मुगेली क्रॅब शेक शेक इजी एंड सिंपल रेसिपी लायक जाल्यार लायक करूं विसरूं नाकाय. कमेंट करपा आनी ही रेसिपी शेअर करपा तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक. सो जाल मुगेलें रांदून आनी आतां हांवें बसलोलें व्लॉग्स चोयतालें रेस्ट घेतालें मातशें
लेया तेगे प्ले रुमा खेळटा आनी हांव चोय व्लॉग चोयता ओके. सो आयची रेसिपी क्रॅब शेक इजी सिंपल वे केला आहे ओके. चड इन्ग्रिडियंट्स घायल नाय कांय ना, सिंपल तुमको सगळे इन्ग्रिडियंट्स घरां आसताय तेच भाशेन रेसिपी केल्या ओके. हांवूय हे शिकूंक वता जे दोणा म्हाका सारकें हांव बिजी आसता लिया बी एक पाट म्हाका सारकें चड क्रँकी आनी ट्रबल कोता तेदो म्हाका टायम आसना कूक करपा. सो दीस इज अ सिंपल वे हांव कोतां ओके. सो हांवें म्हळें हांवूय तुमकां शॅर कोत्तलें कित्याक एज अ पेरंट अंडरस्टँड जावपा जाता एकमेकाक की एशें कोन्न एक दीस येताय जे सारके वर्स आसताय टायम आसना कुकींग करपाक. सो दीस इज द इजी वे. तुमी ही ग्रेवी केली आनी रायस देखून केल्या बस पुरो एक्स्ट्रा आनी कांय करपा नाका बिकॉज तितूनू ग्रेवी येता तितूनू क्रॅब आहा तुमकां खावपा आनी रायस ओ इवन ब्रेडा लायन देखून ओ चपाटी लायन देखून खावपा जाता. सो हांवें म्हळें हांव कोतां जाल्यार तुमकांय बी दाखयतलें इन इजी वे. आय होप तुमकां सगल्यांक ही रेसिपी लायक जातली. इफ लायक जाल्यार प्लीज सपोर्ट कोराय आमकां, लायक कोराय, कमेंट कोराय आनी शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकाय आमगे चॅनलाक. प्लीज डू सबस्क्रायब आवर चॅनल. आनी आतां टायम जावपाक येयलो अनायरा येवपाचें घरा आनी एक ऑर्डर उरलां. सो रावता हें चोय अनायराक आनी वयता चोयता अलिया कितें कोत्तें हेट आसतलें. सो मागीर मेळ तुमकां बाय. A few moments later. कोण येयलें स्कूल सोनू केश गेलें स्कूल आनी अलियान चोय सोफा आसतात कितें केलें ते व्लॉग चोयता आनी मॅस कोन्न दोता आनी चोय अनायरा गेली पीटी युनिफॉर्म आवयस आनी केश गेलें स्कूल पीटी कितें केलें रे इज तुमगे स्पोर्ट्स आहा न्हू रे प्रॅक्टीस कोन्नाय हेटाय चल आतां चल बेगीन फ्रेश जा ओके. आवयस मिस कोत्ता न्हू रे दीदीक चोय तांकां चोय आनी चोय अनायरागे प्लेट रेडी केली. आयज केला रायस क्रॅब शेक आनी कोंको दुदी भाजी आनी हें चोय अनायरा जेवपा रेडी न्हू रे. Much later. Hi friends, कैसे है तुम्ही बोलाय? आज आप how to do it? आज आप pegado. Serena Rodriguez, Geography, Clement, PT, Goa, Sandhya Fernandez. Thank you everyone. Art yoga and go try Messi Zumka next yoga and Mogashu. Nagay में आपका Skype करे पाक Skype करे Bye.